दीस शुक्रार जुनाची 26 तारीख 2026. पहिले मासप रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मासप अध्याय 25 वळ 1 ते 12 पर्यंत. जेदेकियाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या महिन्याच्या 10व्या दिसा बेबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान आपल्या सगळ्या सैन्यासवे जेरुसलेमाचेर धाड घाली आणि शहराक वेढो घालो. ताणे शहराचे भोंवतणी वेड्यासो वणटी बांदल्यो. शहराक घाल्लो वेढो जेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत उरलो. 4थ्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसा शहरांत पडलो दुकोळ कठीण जालो आणि लोकांक कांय खाण मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें शहराच्या पागोरांक बुराक केलो. राय आनी सगळे ताचे सैनिक रातच्या वेळार रायाच्या उद्याना लागीं 2 पागोरांमध्ये असलेल्या दारवंतांतल्यान भायर गेले. कालदेयागारांनी शहराक वेढो घाल्लो देखून ते आराबाचे वाटेन गेले. पूण कालदेयागारांचे सैन्य तांची पाट धरून गेले आनी रायाक जेरिको लागीं मैदानार धरलो. ताच्या सगळ्या सैनिकांनी ताका सांडलो. तांणी रायाक बंदिवान करून रिबलान बाबिलोनाच्या रायासरशी हाडलो आनी थंय ताणें ताका शिक्षे प्रमाण दिलें. ताणें जेदेकियाच्या पुताक ताच्याच दोळे मुखार जीवशी मारयले. उपरांत ताणें जेदेकियाचे दोळे कोंकून काडयले आनी ताका सांकलींनी बांदून बाबिलोनाक व्हेलो. 5व्या म्हयन्याच्या 7व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या 19व्या वर्सा अंगरक्षकांचो अधिपती नेबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या रायाचो प्रतिनिधी कसो जेरुसलेमाक आयलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर रायाचे रावलेर आनी जेरुसलेमांतलीं सगळीं घरां लासून घालीं. हर एक व्हड घराचो उज्यान नास केलो. उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती सोबे असलेल्या कालदेई सैनिकांनी जेरुसलेमाचे भोंवतणीचे पागार कोसलायले. उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती नेबुकदनेझरान जेरुसलेमांत उरलेल्या लोकांक आनी सुतार्यांक बंदिवान करून बाबिलोनाक व्हेले. पूण देशाच्या थोड्या दुबळ्यांक अंगरक्षकांच्या अधिपती नेबुकदनेझरान दाकामुळ्यांनी आनी शेतांनी काम करूंक सोडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 137 1 ते 2 3 4 ते 5 आनी 6. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. बाबिलोनाच्या न्हंयतडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतल्यांव. तडीच्या लांब दीग रुखाचेर आमची विणी उमकळोवन आमी बसतल्यांव. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. तेन्ना आमकां गुलामकान व्हेल्ले ते आमचे लागीं गायनां विसारतले. वय आमकां धमकितलेच आपणाक खुशाल करूंक सियोनाचें एक गीत गाया म्हणून मागतले. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. सर्वेस्पराचीं गितां परकी गांवांत आमी कशीं गावची. तुका जर हांव विसरान ए जेरुसलेमा म्हजो उसवो हातस रूख जावं. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. हे जेरुसलेमा तुजो उगडास जर हांव सोडून म्हज्या दादोसकायाच्या वेळार सयत जर तुका हांव विसरूं तर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतस घट जावं. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब घट जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडा ताणें वयली. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामांत देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 8 वळ 1 ते 4 पर्यंत. दोंगरार जेजू सकल्या देंवतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले.
तवळ एक कोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आनी म्हणालो, सायबा, तुका मोन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मोन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. तेवळ जेजून ताका म्हळें, पळय, हें कोणायकी सांगनाका. शिदा ह्या जागा लागीं वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हणून असो मेस्तांक रुजवात मेळच्याक मुयजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. लेवी शास्त्र कोडाचे पिडे विशांत आनी कोड लागयल्यांक समाजांत कशें लेखूंक जाय म्हणलें स्पश्ट रितीन विवर्सिता. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध, देखून ताणें एकसुरो जियोंक जाय. ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय. एक कोडकार जेजू मुखार येवन सरपडटा आनी आपणाक गूण करीशें प्रार्थिता. हो मनीस निजायकी धैर्यादीक, कित्याक ताणें लोकां जम्या मदें आसलेल्या जेजू मुखार येजेतर धैर्य काणगेल्ल्या शिवाय असाध्य आसलें. समाजाच्या रुली रेगरां विरोध वचूंक ताका धैर्य मेळ्ळें. आपूण गूण जातलो, जेजू म्हाका आपडटलो म्हणलो भरवसो ताचे थंय आसलो. कणवळ्यान भरिल्लो जेजू ताका गूण करचे प्रास पयलें ताचें आंग आपडटा. जेजू कळीत आसलें तो मनीस कोडाच्या पिड्याच्या कीस अड एकसुरपणांत मनशा स्पर्श नासतना अशुद्धपणांत कश्टता म्हणून. देखून जेजू ताका आपडटा आनी नवो भरवसो दिता. कोडकाराक गूण करची तर जेजूनी लेवी शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या उतरांक विरोध वचचें पडलें. कोण कोडकाराक आपडटा तो अशुद्ध जातलो म्हणलें लेवी शास्त्र शिकयता. जेजू कोडकाराक आपडूंक बिलकुल भियेना. मनशा जीव सर रुरी रेगरांच्या की व्हरतो म्हणून जेजू भोगलें. मनशा जिवाक गौरव दिवंक जेजू तावन आज आमी शिकया.